नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकार करता 6 ते 8 मिना खणीचे ऑक्शन मुख्यमंत्र्याची घोषणा। कॉर्पोरेशना वरवीं 15 डिसेंबर मेरेन खंय पावणी तडीक। SBI वरवीं पावणी पुती गांवकार म्हणटा पॉलिटिकल स्टंट। प्रधानमंत्र्याचे घोषणे प्रमाण 3 नवे शेतकी कायदे फाटी घेवपाची प्रक्रिया सुरू। बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेंत कायदे फाटी घेवपाचो निर्णय। फुडल्या सप्तकांत विधेयकां संसदे मुखार। ब्रेस्तारा सावन 7वे 8वेच्यो क्लासी सुरू। हेडमास्टरांचो येवकार। डिसेंबर सोंपतकीच सकयले वर्गय सुरू करूंक सुचोवणी। 9वी 12वी वर्ग सुरू जायत सावन खंय एकय कोविड केस ना। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत। रातच्या दोतोरां बरोबर गेट टुगेदर। फाल्यां वाळपय दिवचले कार्यकर्त्यांचे मेळावे। थळाव्या आमदारांची शक्ती प्रदर्शन परीक्षा। CMO जाला जॉब सेलर एजंटाचो अड्डो। पुती गांवकाराचो आरोप। काँग्रेसी उपरांत आपान उस्तिल्ली जॉब स्कॅमाची दुसरी मोडस ऑपरांडी। मुख्यमंत्र्यान काडले आलतू फालतू। आणि इयर एंडाक सनबर्न ना। बाबूची फायल मुख्यमंत्र्यान केली रिजेक्ट। बाबू आसगांवकार म्हणटा शो मस्ट गो ऑन। डिसेंबर ना जाल्यार जानेर फेब्रुवारांत सनबर्नाचो तिकेट सेल चालूच। 6 ते 8 मिना खणीची पावणी करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। ऑक्शन मायनिंग कॉर्पोरेशना सकयल जातले। स्टेट बँक ऑफ इंडियाकय खंय ऑक्शनाक बरोबर घेतले। कन्सल्टन्सी EMECLाक दिल्या। 15 डिसेंबर मेरेन ऑक्शन खंय तडीत। पुती गांवकार म्हणटा पॉलिटिकल स्टंट। MECLाक आमी तांकां हेजो करपाक जाय आशिल्लें पळय न्हू। देर इज एन डायरेक्टर DMGच्या अंतर्गत MECLाक काही पेमेंट्स करपाक जाय आसले। 8 ब्लॉक सुमार आमी ऑक्शन्स करता। ताजी डिटेल्स अपलोड करपाक लायता। इट इज ऑलमोस्ट फायनलायज। ह्या म्हयन्यात कदाचित आमी 15 डिसेंबराच्या पयलीं ऑक्शन करप प्रोसिजर कंप्लीट जातलो। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो फुडारी आपाचो पुती गांवकर सरकाराच्या निर्णयाचेर उलयलो। पुती गांवकर म्हणटा हे एक पॉलिटिकल स्टंट। हेचो अर्थ मायनिंग सुरू करपाक जाता। तेंच्यांनी 3 वर्सां लोकांक रसातळाक घातले। हेंच जर डिसिजन 3 वर्सां पयलीं घेतलें म्हणजे जेन्ना बंद जाली तेन्ना जर म्हयन्या भितर घेतलेलें जाल्यार आज त्यो मायनी सुरू जावपाक। आनी हें सुद्दां जातलें अशें गॅरंटी ना कोणाची। हें फक्त इलेक्शन गॅमिंग आसा। सो पॉलिटिकल स्टंट म्हणपाचो। पॉलिटिकल स्टंट। सरकारान हाऊस बिल्डिंग स्कीमूय नव्यान केल्या। आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाऊसिंग लोनाचेर सरकार 5% आणि कर्मचारी 2% व्याजाचो भार उखलतले। आदल्या हाऊसिंग रीण घेतिल्ल्या कर्मचाऱ्यांकूय थाकाय। 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान फाटली जी गव्हर्मेंटाची स्कीम जी खूब किचकट स्कीम आशिल्ली। जी किचकट स्कीम म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन 2-2 एक वर्स तांचे डिडक्ट केल्ले हें उरतालो। परत गव्हर्मेंटाक डबल रेटीन ते बँकेक पे करचें पडटालें। ताजी स्कीम कंप्लिटली सुटसुटीत केल्या। आमी बँक एम्पॅनल्ड केल्या। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे घोषणे प्रमाण केंद्रीय मंत्रिमंडळान 3 नवे शेतकी कायदे फाटी घेवपाची प्रक्रिया सुरू केली। बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत शेतकी कायदे फाटी घेवपाचो निर्णय जालो। फुडल्या सप्तका सावन संसदेचें शियाळी अधिवेशनांत कायदे फाटी घेवंक विधेयकां येतलीं। आंदोलक शेतकारांक नेट चोडलो। MSP सक्ती कायदो जाय म्हूण संसदेचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहाँ पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा।
ब्रेस्तारा सावन 7वे 8वेच्यो क्लासी सुरू करपाचे निर्णयाक हेडमास्टर संघटनेचो येवकार. बरोबर डिसेंबर सोंपतकीच सकयल्या वर्गाच्यो क्लासी सुरू करच्यो म्हूण सुचोवणी. डिसेंबराच्या पयल्या सप्तकांत 10वेच्यो एग्जामी सुरू. ही एग्जाम सोंपतकीच सकयल्यो क्लासी खंय सुरू करूं येतात. 9वी ते 12वी क्लासी सुरू करीत सावन खंय भुरग्याची एकय कोविड केस ना. आतां तशेंच जातलें. म्हणजे आतां फाल्यां परवां आमचे 8वे 9वेचे 7वी 8वेच्या पेरंटांची मिटींग घेवन मागीर भुरगे येतले. सो एडवान्स मिटींग घेतली पेरंटांची की आनी आतां कशें जालां आतां ऑनलायन केलें कारण पेरंटांची मिटींग इजी जाल्या. कळ्ळें न्ही, खंयच्याय टायमार पेरंटांची मिटींग घेवपाक मेळटा. सो तें जालें की आमकां पेरंटांचें कॉपरेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत मेळटा आनी तेंच आवश्यक आसा. कारण आनी दुसरें कशें आसा पेरंटांचें कॉपरेशन मेळपाक आनी एक कारण आसा, पेरंटांकूय दिसता सामकी शाळा सुरू जावची, भुरग्यांकूय दिसता. सो ही पॉझिटिव्ह जें हें आसा पळय शाळा सुरू जावची म्हणून तेज्या खातीर हें चड बरें कॉपरेशन आतां मेळटा. सर इतले दीस आतां 9वी 10वी जेन्ना सुरू जाल्ली, तुमकां असो कितें इन्सिडंट बी तुमच्या कडेन आयलो की भुरगो पॉझिटिव्ह जालो जावं आनी कितें अशें कितें घडलां बी? ना, अशी एकूय केस घडोंक ना. एकूय केस घडोंक ना, अजिबात ना. ओके. सो तुमकां आनी कितें दिसता सर की फुडें सरकारान बाकीची जी क्लासी आसा केन्ना सुरू करचे? सध्या 9वी आनी 10वीच्यो क्लासी सुरू आसात आनी 9 तारखेच्यान बोर्डाच्यो परीक्षा गोवा बोर्डाच्यो सुरू जातात जनरल सब्जेक्ट्सांच्यो. आनी म्हाज्या दृश्टीन त्यो परीक्षा जाल्या नंतर 9वी 10वी सारकेच 5वी 6वीच्यो क्लासी सुरू करपाचे निर्णय सरकारान घेवपाक जाय. ट्रान्सपोर्टेशन आमचे कडेन बालरथ 3 बालरथ आसात. ते सगळे बालरथ जे आसा ते यूज केल्ले वतले. पयलीं सकाळी एक फेरी जी आसा ती बालरथ अशी जी आसा ती मारली वतली. 7वेच्या भुरग्यांक म्हणजे 8वी 9वी 10वेच्या भुरग्यांक ड्रॉप करपाक जेन्ना बालरथ वतलो तेन्ना येता आसतना 5वी 6वी 7वेच्या म्हणजे आतां 7वेच्या भुरग्यांक जे आसा ते घेवन येतले. त्यामुळे तेची अरेंजमेंट जी आसा ती केल्ली आसा. फक्त अजून कदंबा जी आसा म्हणजे काही भागातले भुरगे जे आसा ते कदंबा किंवा प्रायवेट व्हेकल्सान जे येतात त्यांचे फक्त एक थोड्या दिसांनी जे आसा ते रेग्युलरायजेशन ते आसा जावपाक शकता. कारण अजून ते जाल्ले ना पण जातले. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिसांचे गोंय भेटेर. रातीं दोतोरां बरोबर गेट टुगेदर जाले उपरांत ब्रेस्तारा सत्तरी आनी दिवचले भोंवडी. सकाळीं पयलीं पणजे महालक्ष्मीचें दर्शन. उपरांत दनपारां वाळपय कार्यकर्ता मेळावो. सांजे दिवचले कार्यकर्त्यांचो मेळावो. जमल्यार सांखळे एखाद्या बुथावेल्या कार्यकर्त्यां बरोबर मिटींग घेवन नड्डा परत वचपाचो. आमी सत्तरी तालुक्याचो मेळावो दवरला आनी त्या नंतर मागीर बिचोली मतदारसंघा भितर आनी साखळींतल्या एखाद्या बुथार ते वयतले. तर आमचो पार्टीचो जो प्रोग्राम चालू आसा बूथ चलो अभियान त्याचो ते थोडो आढावो घेतलो. ओके. कितले दिसांची विजीट आसतली? ते 24 तारीख येतले, 25 तारीख वयतले. CMO सध्या जॉब सेलर एजंटांचो अड्डो जाला म्हणून आपाचे पुती गांवकाराचो आरोप. काँग्रेसी उपरांत आपान सरकाराचे जॉब स्कॅमाची दुसरी मोडस ऑपरेंडी उस्तिली. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्री WRD मंत्र्याचे PA लागींच्याक 100% मार्क. पुती म्हणटा बोगस जॉब लेटरां दाखोवन 5-5 लाख उखलूंक सुरू. लेटर दाखोवन आरोप. मुख्यमंत्र्यान काडल्या आलतू फालतूत. CMचे ऑफिस म्हणजे एजंटाचे ऑफिस जाल्लें आसा. कोणी आलतू फालतू मरे उठतात आनी कितें आरोप करपाक लायतात म्हणून तेजें उत्तर हांवें दिवंकूच जाय अशें ना. तुम्ही फार्स करता कित्याक ह्यो एग्जाम कंडक्ट कित्याक करता तुम्ही भुरग्यांक फ्रस्ट्रेशन कित्याक वाडयता डायरेक्ट ऑप्शन कराक आनी सेल कराक. रिक्रुटमेंट लेटराची फोटोकॉपी दाखोवप आनी ओरिजिनल दिवचे आदी खंय उमेदवारा कडच्यान 5-5 लाख उखलप. पुतीन मिडियाक पुरावोच दाखयलो. त्या रिटायर वर्कराक ऑफर दिल्या इन रायटींग, फक्त डेट ना आनी तेजें नांव घातलां हे पळय आनी सायनूय मारल्या. कोणी मारल्या ती खबर ना. डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन PWD आनी हेज्या कडल्यान बावड्या कडल्यान 5 लाख रुपया घेतल्यात. ही पळय ऑर्डर रेडी आसा. ही ताका हे दिल्या कॉपी दिल्या ताका आनी ते नोकरी ना ताका आनी तेजे पयशे गेले. CMचे ऑफिस म्हणजे एजंटाचे ऑफिस जाल्लें आसा. काल काँग्रेसीन मुख्यमंत्री आनी WRD मंत्र्याचे रिक्रुटमेंट नेक्सस काडिल्ले. तेगेले जे PA कोण आसात जावं कोण पयशे दितात तांकां 100 पैकी 100 मार्क पडटात. चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी रोल नंबर 367 आदित्य परब कोटमी पाळी ह्या भुरग्याक 100चे 100 मार्क पडटात. म्हणजे हे तुम्ही फार्स करता कित्याक ह्यो एग्जाम कंडक्ट कित्याक करता तुम्ही भुरग्यांक फ्रस्ट्रेशन कित्याक वाडयता डायरेक्ट ऑप्शन कराक आनी सेल कराक. काँग्रेस आपान डॉक्युमेंटूच काढले. आता मुख्यमंत्री विचारल्यार तांकां आलतू फालतूच काडटा. पुरावे दाखयल्यार खंय एक्शन. कोणी आलतू फालतू मरे उठतात आनी कितें आरोप करपाक लायतात म्हणून तेजें उत्तर हांवें दिवंकूच जाय अशें ना. ओके. अशें खूब कोणूय उठतलो आनी आरोप करतलो. ओके. CM ऑफिस
हे व्यवस्थीत रित्या काम करता. नोकऱ्यांचो विशय वो व्यवस्थीत रित्या प्रत्येक मिनिस्टर प्रत्येक डिपार्टमेंट ताज्यो एग्जामी घेवन त्या पद्दतीन आपापलो रिजल्ट डिक्लेअर करता. आरोप करपा खातीर खूब सोंपें. तांच्यांनी कितें आसत जाल्यार ते प्रूव करचें, ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत हे खेप इयर एंडाक सनबर्न ना. हो इव्हेंट ह्या वर्सा जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकारान धाडिल्ली फायल रिजेक्ट केल्या. बाबू म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. डिसेंबरांत जायना जाल्यार जानेर फेब्रुवारांत करपाची ताजी तयारी. वाशिनाचे 2 डोस सगल्यांक दिवन जातकच खंय असले इव्हेंट कोणूच आडावंक शकना. हे इव्हेंट जावपाक जाय. This show must go on. This show must go on. मंत्रिमंडळाची बसका जाताच मुख्यमंत्र्यान इयर एंडाचो बाबूचो शो केलो. सनबर्न हे फावटी आमी परमिशन दिवंक ना आनी सनबर्न आमी करिना. कॅन्सल केले आमी. म्हणजे सनबर्न हे फावटी आमी सनबर्नाक परमिशन दिना. फायलीर घालून धाडले. तुका कितें दुबाव आसा? फायल केली म्हाज्या कडल्यान. फायल रिजेक्ट जाल्या ती बाबूच्या राज्याक खबर ना. तो म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. डिसेंबर ना जाल्यार जानेर फेब्रुवारांत करूया. कोविड वाशिनाचे 2 डोस अजून 100% लोकांक दिवंक ना म्हूण रजा. म्हाका अजून काय खबर ना. तुमच्या वयल्यान कळ्ळा. तुमकां सीएमान सांगूत ना. काय खबर. फाटी तुम्ही फायल लगाताना फायनल न्ही. आमचो कसलो इंट्रस्ट आसा तेजे भितर. 2 वॅक्सीन आनी गोंयकारूय 2 वॅक्सीन देवाचे सगळ्यांनी कंप्लीट केले. असले व्हडले इव्हेंट हाडपाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. नॅशनल इंटरनॅशनल. आनी आमी सारखे सांगीत आसता हे इव्हेंट जावपाक जाय. दिस शो मस्ट गो ऑन. दुसरे वटेन सनबर्नच्या तिकेटीचो सेल नेटान चल्ला. प्री सेल फेस्टिवल तर सोल्ड आउट. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% म्हळ्यारूच अर्धे भांडवल ही ह्या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता. बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना. बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. पणजे IMBच्या सुवाळ्यात संस्कृतीक प्रदूषणाचो विशय आयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सगल्यो गजाली सरकाराचेर सोडू नाकात. सरकारान अशा मळांनी कुशळ मनीसबळ उपलब्ध करून दिलां. तांचे चिंतनाचो आनी सरकाराच्या हातभारान तांणी अंमलांत हाडपाचो हो विशय. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाच्या 150 वर्साच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या पद्मश्री पद्मभूषण पुरस्कार विजेत्यांचो भोवमान केलो. समाजातल्या प्रत्येक घटकात आपले काम जरी केले आसत निदान जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता खुबशे म्हणजे ह्या समाजातली सगळीच कामां जावन वयतली. आज आमी पळयता की साहित्यीक चळवळीत काम करपी लोकांक पुरस्कार मेळटा. म्हाका चिंता आसा फुडल्या 10 वर्सांनी पुरस्कार दिवपाक नांवां मेळटली काय कितें ही चिंता म्हाका आसा. कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, IMB, गोंयचो सांस्कृतीक पुरस्कार, हे पुरस्कार आनी ते पुरस्कार
म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांनी ह्या पुरस्कार सुद्धा दिवपाक नाव मेळची ना. म्हणजे तुम्ही जो चिंतेचो विषय चिंतनाचो जावचो म्हटलो ही अत्यंत खरी गजाल आसा. सांस्कृतिक प्रदूषण चिंतेचो विषय खरोखरूच सांगता म्हणजे तुमच्या सारकेले साहित्यीक आणि पद्मभूषण जे हो एक म्हाका दिसता विचारवंता खातीर हो एक विचाराचो विषय आसा आणि नक्कीच गोंयांतले विचारवंत हाजेर विचार करून तुम्ही दिल्ल्यो आयडियाज सरकार घेवपाक तयार आसा. पोन्ने गोंयची प्रोटेक्टेड सायट राखूंक म्हूण सिटीजन्स ऑफ ओल्ड गोवान सकाळीं ते सांजे मेरेन बेमुजत साखळी उपास सत्याग्रह सुरू केला. आयतारा मोठी सभा यशस्वी जाल्या उपरांत आतां फेस्ताची नवेनो सुरू जातनाच साखळी उपास सत्याग्रह करून सरकाराचेर थंय उबारिल्लें बांदकाम वडोवंक दबाव. सरकार पावलो उखली मेरेन खंय तांचो सत्याग्रह चालूच. पोन्ने गोंयचे हेरिटेज वाठारांतल्या बांदकामाचो वाद. नव्यान केल्ले हे बांदकाम वडोवचे म्हूण आयतारा मोठी सभा जाल्ली. ते उपरांत आतां साखळी उपास आनी सत्याग्रह. फकत सत्याग्रहाच्या प्रमाणे आमी ह्या जाग्यार आमी करतले बिकॉज सत्याग्रह टिचेस अस मच. सत्याग्रह इज अ वॉर विदाउट वेपन आनी आमी हांगा बसला एक्चुअली आमचो जागो थंय आसलो आयज मागण्यांचो पूण आमी हांगा रावन मागणें करता आनी आमी मागता देवा लागीं की बरो उजवाड त्या सरकाराक दिवचो. And this is the place where all caste, creed, religion, every religion comes here. And Zoritor, if this continues and if it is not demolished, it will set a bad precedent in future in any other protected site. एके वटेन फेस्ताची नोवेना सुरू जाता आसतना थंय उपासाक बसून सरकाराचेर दबाव हाडूंक हो यत्न. सरकार बांदकामाचेर एक्शन घे मेरेन खंय सत्याग्रह चालूच. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. ड्रग्साचो धंदो शिवोले मोठ्या प्रमाणात पातळ्ळा. चलयतल्यांचें नांव घेतल्यार आपल्याक मोकळो करतले म्हूण शिवोलचो आमदार विनोद पालयेकारांक भंय. ह्या आदी खंय ताचेर हल्लो जाला तरी तो खंय जिवाक भिना. गोंयच्या पाब्लो एस्कोबाराच्या धंद्याच्यो भितरल्यो गजाली खंय आमदारान चीट बरोवन मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्यात. पॅब्लो एस्कोबार म्हणून जे पहिलं नेटफ्लिक्सान who is he? He's a drug lord. As Michael has become a similar thing. He's become like the king of the drug mafia. तो पाब्लो एस्कोबाराचेर योग्य निर्णय घेवचो अशें हांव आव्हान करता. तुमकां खबर आसा. According to two members of the Legislative Assembly, Rohan and Palekar, Rohan has gone on record. He has mentioned his name that Michael Lobo is in this drug trade. आता मेरेन बार्देसांतले आमदार मिडिया मुखार उलोवन दाखयताले. पालयेकारान खंय मायकलाच्या ड्रग्स नेक्ससाची मुख्यमंत्र्याक चिटूच बरयल्या. ड्रग्साचो प्रचंड प्रमाणात फोफावलेलो आसा आनी हे जे सगळे कोण हँडल करता पळय तेच्या बद्दल जर हांव आतां तुमकां ओपनली सांगूंक गेलो जाल्यार फाल्यां म्हाका जितें मारता. हें आसा तेजे पयलीं घडलेलें आसा पूण हांव तसो मरपाक भियाना. ह्या पाब्लो एस्कोबारा जे कितें आसा पळय भितरलें तें सगळें हांवें CMा कडेन सांगलेलें आसा आनी CMाक तें सगळें इन रायटींग हांवें दिल्लें आसा. आतां तेचेर CM कितें तें ठरोवपाचें आसा. हो एक जो मेन पाब्लो एस्कोबार आहा तेची नांगी ठेसपाची वेळ येयल्ली आसा. नांव सांगल्यार आपलो मोकळो करीत म्हूण पालयेकाराक भंय तरी खंय तो धाडस करता. तेच्या बद्दल जर हांव आतां तुमकां ओपनली सांगूंक गेलो जाल्यार फाल्यां म्हाका जितें मारता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. दोगा चोरांनी पोन्ने मांडवी पुलावेल्यान एका कॉन्ट्रॅक्टराक न्हंयत वडोवन जितो मारपाचो यत्न केलो. सोनू काणकोणकारान पुलाचें लायटींग केल्लें. कामगारांक म्हापशा सोडून येतना रातचे दोग चोर पुलार लायटी चोरतना ताका दिसले. तांकां हटकिले म्हूण तांणी ताका पुलावेल्यान सकयल उडयलो. तो मूळच्या पायपाक धरून रावलो. ताचे उले आयकून टुरिस्टांनी ताका वयर काडलो. मांडवी पुलाचेर ह्यो लायटी सोनू काणकोणकारान घाल्यात. ह्यो लायटी चोरतल्यांची कापासतात. चोराक हटकपाची परिस्थिती उरिल्ली ना.
वेळ बरो म्हूण तो साल्वार, नाजाल्यार ताची गाडी पुलार आनी तो न्हंयत. ब्रिजार लायटी घातलेले आसा न्ही, ते अशें पळयत येताले, पूण कोण तरी अननोन पर्सन थंयसर ते लायटी म्हाज्यो काडटाले म्हणून हांव थंयसर रावलो, गाडी थांबयली म्हाजी रातचे 1:30 जाल्ले तेन्ना 1:30. मागीर ते मनशांक सोडून परत येतालो थंयसर. ते गाडी थांबयली आनी ते हांव विचारलें तुमी कितें करता ते लायटी. आनी म्हाज्या गाडयेंतलो म्हणजे गाडयेन रावन ग्लास देंवयलो आनी गाडयेनसून विचारलें तेंकां तुमी कितें करता म्हणून. मागीर तो फुडें चलपाक लागलो, हांव गाडयेंतलो देंवलो आनी तेच्या फाटल्यान गेलो म्हणजे तो धांवलो आनी बायकीर आपले बसतालो पळय तेजी बायक स्टार्ट जायना जाली. तें हांव तेंच्या फुड्यान सारको पावलो. तेंच्यांनी म्हाका कितें केलें, एकट्यान फाटल्यान धरलो, एकट्यान फुडल्यान धरलो आनी मांडवी ब्रिजार म्हणजे सकयल उडोवपाक, ब्रिजा वयल्यान सकयल उडोवपाक. पूण म्हाजें कितें ते हात आसलेले पळय न्ही, ते एका पोलांक धरले आनी घट धरून रावलो थंयसर. तेन्ना मागीर तेंच्यांनी म्हाजेर हांगासर 5 मुठी कशे 5-6 मारले मुठी म्हाजेर. तरी पूण हांवें हात सोडूंक ना म्हाजे. ते 2 जाण आसलेले. खूब आड्डलो पूण म्हाजो आवाज सुद्दां बसलो. तेन्ना म्हाजो होपूच सोडून दिलो. आतां म्हटल्यार हांव सकयल पडटलो आनी मरतलो इतलें सुद्दां म्हाजें लास्ट मोमेंटाक सुद्दां चिंतलें. पूण बाय मिस्टेक थंयसर कोण क्रॉस जाले, ट्युरिस्ट आसताले ते हिंदी उलयताले, तेंच्यांनी म्हाका वयर काडलो. उलें आयकून ट्युरिस्टांनी वयर काडलो आनी एम्ब्युलन्सीन GMCत रवाना केलो. न्हंयत पडिल्लो जाल्यार आत्महत्या म्हूण बोवाळ जावपाचो. प्रकरण पुलिशे मेरेन पावला खरें, मात अजून तरी कोणूच हाताक लागिल्लो ना. धारबांदोडेचे फॉरेस्ट रायट्स केशींचेर उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत खासा रिव्ह्यू बसका जाली. 7 जाणांक सनदी दिल्यो. FRCचे 1777 अर्ज आशिल्ले. तातूंतल्यो 661 केजी ग्रामसभेंत पाविल्ल्यो. मात 141 अर्जूच उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले. लोकांक खंय डॉक्युमेंट मेळूंक अडचणी जातात. सर्वेचें काम एजन्सीक दिलां. मंत्री 30 डिसेंबराची डेडलायन सांगता. आमच्यो टोटल एप्लिकंट आशिल्ले 1777 ग्रामसभेक अप्रुवल जे मेळ्ळा म्हणजे 661 व्हेरिफिकेशन म्हणजे ग्रामसभेक पावल्या आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन जवळ जवळ 141 केसी पावल्ले आसा. जे मशीन आशिल्लें स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाचें दिसाक 7 केसी सेटल जाताल्यो. आतां सॅटलायटाचेर नवें मशीन हाडलां, ते दिसाक 35 केसी सेटल करता. डिसेंबर 30 तारीख म्हटल्यार आमी चडांत चड केस्यो धारबांदोड्याच्यो ज्यो तालुक्याच्यो 5 पंचायतीक ज्यो पेंडींग उरल्या स्पॉट व्हेरिफिकेशनाच्या जाल्यार त्यो आमी कंप्लीट करतले. इतलो बोवाळ घालून आंदोलन करून निमाणे शिवोले ते म्हापशेच्या रस्त्याचें काम चालू जालें एकदांचें. वेंचणूक लागीं पावता तसो आमदार कामाचो नाल्ल फोडून मेकळो. विरोधी पक्षांत आशिल्ल्यान कामाक आडखळी म्हूण आमदार आनी ताचे वांगडी सांगतात. कांय दिसां फाटीं दिवाळेक काँग्रेसीन त्या फोंडकुलांनी मेणवाती पेटयल्ल्यो. रस्तो 4 वर्सां जाली हो रस्तो पिड्ड्यार आसा. हे रस्त्याचे सामकी घाण जाली, दुर्दशा जाल्या. ह्या रस्त्याचेर लोकांक गाडी व्हरंक मेळना, ती मेळना, सादें चलपाक मेळना ह्या रस्त्याक. Last 4 years, last 4 Christmases, we haven't whitewashed our walls, nothing. And this is going on, I think it will go on for the next Christmas also. गोंयचो सगळ्यान जर वायट जर रस्तो खंयचो आसत जाल्यार हो शिवोलेचो आसा. म्हणून आज आमी चिंतलें की शिवोले आज पयली येवया. ताकाय खूबशे त्रास जाले की हे पास करून घेवपाक, हे करपाक, ते करपाक खूबशे त्रास जाले, खुबशे अडचणी येयल्यो ताका. कितें आसता पॉलिटिक्सान, जे तर कोण एक डेव्हलपमेंट करता, दुसरो जे कोणाक त्रास जाता तो कितें मोदीत कितें तरी खंयचो तरी अडचण हाडटा आनी तें बोन काम जायना जावपाक हें करता. पूण विनोदाच्या फुडाकारान आनी CMान ताका बरो सपोर्ट करून हांगासर हो आयज ह्या हॉट मिक्साचें शिवलीम टू म्हापसा वाया मारना ह्या रोडाचें आयज विनोद आमच्या MLAच्या हातीनसून ह्या हॉट मिक्साचें ह्या रोडाचें उद्घाटन जाल्लेलें आसा. सरकारान रस्त्याचेर वता वता थंय अशे दिवे लायल्यात. 2019 WRDन रस्तो खणून घाल्लो तो आज मेरेन तसोच आशिल्लो. ह्या रस्त्यार कितल्या लोकांनी गाडयो घेवन नाकूय मारले, मात एक्शन कोणाचीच ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. 2016 मडगांवां गाजिल्ल्या कामाक्षी फॉरेक्स स्कॅमात तोपी पडिल्ल्यांक अजून पयशे मेळूना.
CBI एन्क्वायरी जाल्या पूण तातूंतल्यान कितें भायर सरलां तें कोणाकूच खबर ना. सरकारान आमचे पयशे मेळोवन दिवंक फुडाकार घेवचो म्हूण कांय गुंतवणूकदार मडगांवां मेणवाती घेवन रस्त्यार देवले. सरकार कांयच करिना जाल्यार विधान भवना भायर बसपाची तयारी. आमकां आतां सुवात जाली आनी आम साफर जालो आहाय आनी फ्रस्ट्रेटूय जालो आहाय. सो तेणी आमकां हेल्प करचो पार्लमेंटा वचून असेंब्ली वचून हें प्रोटेस्ट करतले. अजून पर्यंत कांय CBI एक्शन घेयला ना, कांय ना. एक लेटर धाडना, एक कितेंय धाडना कोणाकूय. तेजेर आतां बाबा तुमगे अशें आमी एक्शन घेयलां तें आमी कोणाक कितें एक लेटर न्हू कितेंच येयलें ना तेजेर. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.